नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 2 दिवसांत परत पावसाची हजेरी. कारवार गेल्या 1 हप्त्याच्यान जिल्ह्यात पावसान कहर माजयलो जाल्यार 2 दिवसाच्यान कमी आशिल्लो पावस आज परत जोरदार हजेर लायिल्ल्यान जळीमुळी पावसान रस्त भरून वाहन संचाराक अडथळो येयलो. कारवारच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर नौकादळाक लागून आशिल्ल्या रस्त्यार बरेच कडेन रस्त्यार उदक साठिल्ल्यान वाहन संचाराक अडथळो जालो. कारवार तालुक्यात मध्याच्या नशेत अंधाधुंद रेल्वे प्लॅटफॉर्मावर फिरच्या व्यक्तीक रेल्वेच्या धडकेन हात तुटलो. भटकळ कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ रेल्वे स्टेशनार एक मध्य पिऊन व्यक्ती बेशिस्त रितीन प्लॅटफॉर्माचेर फिरताना मुर्डेश्वर बेंगळूर रेल्वेन धडक दिल्ल्यान त्या व्यक्तीलो हात तुटून अलग जालो. देविदास मोगेर या मध्यपी व्यक्तीक रेल्वे आदळण अपघात जाल्ली घटना आज घडली आणि एक हात तुटून अलग जालो. जखमीक भटकळच्या सरकारी आस्पत्रेत दाखल केला अशे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. ट्रेन ಮುಂದೆ ಓಡಿಸಿ